मोगाचें तुमकां समेस्तांक एक बरो दीस मागता आनी आयच्या ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक स्वागत करता. हे आयचे मीस युट्यूबाचेर अपलोड करूंक आमकां मागण्याचो तशेंच आर्थीक सहकार दिल्ले आसात. देवादीन कार्मेन डिसोसा बैतुर्ली हिच्या उडासाक तिची कुटुंबादारां, आयवन सिक्वेरा आनी ताचें कुटाम जेप्पू, डॉल्फी सल्डान आनी ताचें कुटाम वालेन्शिया, ह्युबर्ट वास आनी ताचें कुटाम मिलाग्रीस, जेम्स फेर्नांडीस आनी ताचें कुटाम आग्रार ह्या सर कुटुंबांच्या सांज्या पासत ह्या मिसा वेळार मागोवंक तुमच्या लागीं आमी विनंती करता. आयल्या बली भेटोंक तेंपलान तुझ्या बापा दरबारांच्या ल्हाना बावडा संगी वर्णीत हांव तुका राया सर संवसाराच्या. केदो भरतो तुजो वैभव गायता तुका हरेची वाकणतात महिमा सूर्यो संद्रेन दोंगोर तूं म्हूण कुरपे सागो. आयल्या बली भेटोंक तेंपलान तुझ्या बापा दरबारांच्या ल्हाना बावडा संगी वर्णीत हांव तुका राया सर संवसाराच्या. भोवनो निबुणिनो, आयच्या ह्या मिसाचे इरादे अशे आसात. विवा नियोला ताच्या पयल्या जल्मदिसा बाळक जेजूक अर्घ दितात. गेलिशा डिसोसा ताच्या 5व्या जल्मदिसा कुटुंबाचे सांदे जेजू बाळकाक अर्घ दितात. जेनोरोना ताच्या 5 वर्सांच्या जल्मदिसाक जेजू बाळकाक अर्घ दिता. आउटन मास्करेनस ताच्या जल्मदिसा, तशेंच हेलेन सिक्वेरन ताचें कुटाम, लॉयल आनी लिओना सिक्वेराच्या जल्मदिसा जेजू बाळकाक अर्घ दितात. मेळिल्ल्या प्रत्येक उपकारांक जॉन मेल्विन, एल्विरा आनी मेलरॉय सिक्वेरा, गिल्बर्ट पॅरिस, लियांजा रेबेका, राउल एंड वेया, वॉल्टर डिमेल्लो, जुलियाना डिसोसा, उज्वल आनी रूपा मिनेझस, वर्जिल आनी वर्नन मिनेझस, जसिंता पिंटो आनी तिचें कुटाम हीं सगळां बाळका जेजून केल्ल्या सरूपकारांक अर्घ दितात. आव्रिल डिसोसा ताच्या बऱ्या भलायके पासून मागता. दिव्या डॉमिनिक एका प्रत्येक इराद्या पासून मागता. तशेंच देवादीन चेरोम पिंटो हाच्या आत्म्या खातीर मागता. डेलरिडा प्रिमा, देवादीन रोनाल्ड आनी अडॉल्फ लॉरेन्स हांच्या आत्म्या खातीर मागता. डॅफ्नी लोबो, देवादीन कार्मिन डिसोसा हाच्या आत्म्या खातीर मागतात कुटुंबाचे सांदे. फातिमा पिंटो हिच्या आत्म्या खातीर मागता. फ्रांसीस पिंटो, फातिमा पिंटो हाच्या आत्म्या खातीर मागता. जोसेफ फेर्नांडीस, देवादीन एनी डिकोना हाच्या आत्म्या खातीर मागता. कॅन्यूट डिकोना आनी ताचें कुटाम, देवादीन जेकब टॅलिस हाच्या आत्म्या खातीर मागता. मारिया कोरेया, देवादीन एनी डिकोना हाच्या आत्म्या खातीर मागतात. कॅन्यूट डिकोना हांचें कुटाम, देवादीन लुसी आनी मॅथ्यू पिंटो हाच्या आत्म्या खातीर मागता. जसिंता पिंटो आनी ताचें कुटाम, देवादीन वॉल्टर पिंटो हाच्या आत्म्या खातीर मागतात. जसिंता पिंटो आनी ताचें कुटाम. ह्या तेसांव बराबर आमची तेसांव सुम्याक भेटोवया. आमच्या लागीं मागणें विचारल्या सुमेस्तचो उगडास खाण तांचे पासत आमी सवाळार मागोवंक उगडास दवरया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी
Amen. आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे असो. तुमचे सोबे असो. मोगाळ भोवन पिढीनो वर्साच्या 17व्या आयतारा आमी येवन पावल्या आनी आयची सुवार्त आमकां सुमेस्तां देव जावन आसा ते मोलादीक मती आनी ह्या मत्याक आमी सदांच सोदून वचोचे अशें म्हणून शिकयता. पयल्या वाचपान सोलोमन राय ह्या बाळच्या तसल्या दिरव्याक सोदून वेचाक देवातावन जाणवाय मागता. दुसऱ्या वाचपान सा पावलो आमकां सांगता हे दिरवे आमचे सांगता आसल्यार आमकां दुसरें कितेंय गरज ना. ते दिरवे मात्र पुरो आनी त्या दिरव्या खातीर सकड आमच्या फायद्याक पडटा अशें म्हणून आमकां शिकयता. हाचे सुवार्थेंत 3 वपारे जेजू आमच्या मुखार दवरता आनी सदांच आमी ताका आमच्या जिविताचें केंद्र करून ताका सोदून ताच्या भोंवतणी केदाळ आमी आमचें जिवीत मांडून हाडटा. तोळ आमकां बाळचे तसली तृप्ती बाळचे तसलो संतोश फावो जाता म्हणून शिकयता. तर ह्या बलिदानांत फावती बरी वांटो घेवंक त्याच सुम्याचो आदार आमी सोदया. जायते फावटी ह्या दिरव्याक सुदिनासतना आमी आमचेंच दिरवें सोदून गेल्या. देवाक आमी नाकारला. देवाक आमच्या जिणेचो केंद्र करूंक ना. सरोंची पातकां उगडासा काडया. देवतान बोगसाणें मागया. नितळ खालसान नितळ मनान हें पवित्र मिसचें बलिदान भेटोवंक फुडें सरया. सर आमची पातकां वळखून सांगात आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवीधरा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो उत्सुगुन्यान चालून सांगता. मनान चिंतून तोंडान चालून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पुस्तक घेवन सदांच संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं. आमची सर पातकां मुखार आमकां सासणाच्या सुखाक वन पावो. Amen. Sonia kakult kar, Sonia kakult kar, Krishna kakult kar, Krishna kakult kar, Sonia kakult kar, Sonia kakult kar. महिमा देवाकून सर्गी आणि शांती ताच्या इस्रांक संसारी. सर्वेस्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदार देवा बापा. आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिवासता. तुझ्या तोर वैभवा पासून आम्ही तुका वाकणता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता. सोमिया देवा देवाचे शेये तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूळट कर. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे मानून घे. तू
बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे मानून घे, कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू क्रिस्ता एकलोस तू पवित्र, एकलोस तू ईश्वर, एकलोस तू परमेश्वर. आमेन आमेन. प्रार्थुया. देवा तुझे पातितेल्यांक तूं सांबाळटाय, तुझे विणे कितेंच पवित न्हय, कित्याकच मोल ना. अदीक अदीक तुजी काकुळट आमकां दाखय आनी आतांच जावन आमचें काळीज सदां काल बळतल्या देण्यांचेर दवरच्यात. सरतल्या वस्तूंचो ह्या जिवितान फावतो उपयोग करूंक तुंच आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलोवन व्हर. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुजे उदक जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो कोरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. रायांच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. गिबेयोनान सर्वेस्पर साल्मांक राती एका स्वप्नान दिश्टीक पडलो. देवान ताका सांगलें, हांवें तुका कितें दिवंक जाय तें माग. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, तुवें म्हाका तुज्या सेवकाक म्हज्या बापय दाविदाचे सुवातेर राय केलाय. पूण हांव आजून भुरगो आनी हांवें कितें करूंक जाय तें हांव नेणा. तुवें वेंचून काडलेले परचे मदें तुजो सेवक आसा. ही पर्जा इतली व्हड आसा की ती मेजूंक वा आटापूंक जायना. तुजे परचेक नितीन चलोवंक आनी बरें आनी वायटा मदलो फरक समजून घेवंक गरज आसलेली जाणवाय तुज्या सेवकाक दी. ना तर येदेवट परचेक चलोवन व्हरूंक कोण सकत. सल्मावन केल्लें हें मागणें सर्वेस्पराक मानवलें. देखून देवान ताका जाप दिली, तुवें तुजे पसत लांब आवक वा ग्रेस्त काय वा तुज्या दुस्मानाचो जीव मागोवंक नाय. बगर न्याय निर्णया खातीर गरज आसा ती जाणवाय मागली. इतलेंच तुवें मागलें देखून हांव तुवें मागलेलें तें दितलो. हांव तुका इतलें बुदवंतकायेन आनी जाणवायेन भरलेलें काळीज दितलो की तुका समासम आजून कोणूच आसलोलो ना आनी तुजे उपरांत कोणूच आसचो ना. देवाचें उतर हें. देवाचें उपकार. तुझ्या उपादेसाचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. तुझ्या उपादेसाचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. तुझे उतर पाळचे म्हळ्यार म्हजो दायजाचो वांटो. असो हांवें निर्धार केला सर्वेस्परा. तुज्या तोंडांत हांव येता ती नियमां. म्हाका रुपया आनी भांगरा प्रासड मोला दी. तुझ्या उपादेसांचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. पूण तुज्या साकराक बासायलाय त्या परमाणे तुज्या मोगान म्हाका बुजय आनी धैर्य दी. खणवळायन म्हाका वागय
आनी म्हजो जीव वाचतलो. कित्याक तुज्या धर्मशास्त्रांत आसा म्हजी दादोसकाय. तुज्या उपादेशाचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. देखूनच आपूट भांगरा प्रास सर तुज्या उपादेशाचो हांव मोग करता. वै तुज्या कायद्या प्रमाणे हांव चलताना सरतारांच्यो फटकेऱ्यो वाटो हांव काटाळता. तुज्या उपादेशाचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. तुज्या उपादेशाचो सर्वेस्परा हांव कितलो मोग करता. सांत पावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. ह्या शिवाय आपणो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां आपणे निश्चित केल्ल्या शेवटाक सरी जावन आपोवणें दिलां तांकां सर्व संगती देव ताच्या बऱ्याक पडोशें करता म्हूण आमी जाणाव. जांकां वेंचून काडचे आदींच तो वळखून जाणा तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावंक ताणें निर्मिलां. अशें जायत्या भाव भावडांच्या घरांत आपल्या पुतान मालगडो पूत जायचे म्हूण ताणें येवजिलें. ह्या पासत जांकां ताणें असले येवजणेक निर्मिलें तांकां ताणें आपयलीं. जांकां ताणें आपयलीं तांकां ताणें नितीवंत केलीं. जांकां ताणें नितीवंत केलीं तांकां ताणें आपले महिमेंत भागीदारां केलीं. देवाचें उतर हें देवाचे वडोवकार. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. सदैव तूं बापा सर्गा संसाराच्या दर्या, कित्याक सर्गीच्या राज्याचे गूढ ल्हानांक तुवें उगडल्या. सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय, सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सेवा आसूं. भगवान मातेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजू लोकां जमया लागीं म्हणालो, सर्गींचे राज म्हळ्यार शेतान पूर्ण दवरल्या एका दिरव्या बरी. कोण एकल्याक तें मेळटा आनी तो परत्यान तें लिपयता. उपरांत संतोशान वचून तो आपल्या आस्त बदीक सगळें विकता आनी तें शेत मोलाक घेता. सर्गींचे राज म्हळ्यार बरी मोतयां सोदून वेतल्या एका सावकारा बरी. चड मोलाचें एक मोती ताका मेळटाच. तो वेता आनी आपणाचें आस्त बदीक सगळें विकून तें मोती तो मोलाक घेता. परत्यान सर्गींचे राज एका झाडा बरी. तें दर्यांत उडयताच. चड जिन्सांची मासली तातूंत सांपडटा. झाड भरल्या उपरांत तें ओडटात आनी वेळेर बसून मासली विंचतात. बरी मासली बाटयांनी भरतात आनी नाकारी मासली भायर उडयतात. ते परी घडटलें संवसाराच्या अंत काळार देवदूत वेतले आनी कोठ्यांक बऱ्यांतान वेगळे करून उज्याच्या आंत उडयतले. थंय जातलो विळाप आनी धांत किरडोनी. हें सगळें तुमकां समजलें म्हूण विचारलें जेजून. वय म्हणून तांणी जाप दिली. तो तांकां म्हणालो, तशें म्हळ्यार सर्गींच्या राजा विशान
शिकून घेतलो हर एकलो धर्मशास्त्री एक गर्दन्या बरी तो आपल्या भांडारांतले नवे आनी पोरणे भायर काडटा. देवाचें उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तातय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, वर्साचो 17वो आयतार आज आमी समरंभून आसा. जेजू आमचे मोलादीक दिरवे, त्या दिरव्याक आमी सदांच सोदून वचाचे अशें म्हणून आसा आयच्या नियाळाक दिल्लो विशय. मातेवाच्या वांजलांतल्या 13व्या अध्यायांतल्यो 3 ओपारी आमी आयकल्यो. पूर्ण दवरलेल्या दिरव्याची ओपार, मोतयाची ओपार आनी जाळाची ओपार. ह्या 3 ओपारींचेर थोडो वेळभर आमी नियाळ करया. जेजू म्हणटा सर्गींचे राज पूर्ण दवरलेल्या दिरव्या बरी. ते आपणाक एक व्यापारिस्त आसले सक्कड विकता आनी दिरव्याचे शेतच मोलाक घेता. भाऊ भयणीनो, आदी म्हाका पेपराचे नोट जावं बँकात जावन आसली. आदल्यांचे दिरवे म्हळ्यार भांगराचे नग, वज्राचे नग, रुपयाचे नग. पूण दुस्मनांनी धाड केल्ल्या वेळार हेंच भांगार रुपे तांणी लुटचें आशिल्लें. ते आडावंक दवरचो लोक हे रुपे भांगार धरणींत पूर्ण दवरतालो. पूर्ण दवरलो अचानक मेलो जाल्यार ते दिरवे जायत्या वर्सां उपरांत हेरांक मेळटाले. तो सगळो एक सन्निवेश वापरून जेजू म्हणटा की तो जावन आसा या ताचें राज जावन आसा तें लिपोवन दवरलें दिरवे. ते भोव मोलादीक. ते दिरवे आपणावंक जायचे आमचे प्रयत्न. जेजू म्हणलें दिरवे आपणावंक जायते फावटी आमी आमच्या स्वार्थाचो, मोसराचो, हग्याचो, फारीकपणाचो या हेर अवगुणाचो त्याग करचे पडटा. आमच्या वेळाचो, वस्तूंचो, वैभवाचो आमी त्याग करचे पडटा. त्याग केल्ले तितलो बरो, कित्याक जे आमी होगडायता तें कांयच न्हय. आमकां फुडें मेळोंक आसचें तें सूख, तो संतोश, तें आत्मीक आनी लौकीक बरेपण ताच्याकी चड व्हरतें. जेजून सांगिल्ली दुसरी ओपार, मोतयाची ओपार ह्याच अर्थाची. मोती सोदून गेल्लो तो सावकार ते मेळटाच आपणाचे आस्त बुदीक विकता आनी ते मोती मोलाक घेता. मोगाच्या लोक, जेजून सर्गीचे राज एका मोतयाक या दिरव्याक तालेंताक सरी केला तरी ती एक आमी आपणावची, या देवाचे राज आमी आपणावची, आमची करून घेवची वस्त न्हय म्हणून आमी समजाचे. असली एक चूक समजोणी आमकां समजूं नजो. देवाचे राज म्हळ्यार आमी तातूंत आसचे. देवान आमचे वयर राजवडकी चलोवची. आमचो संतोष संपूर्ण जावच्याक देवान दाखोवची वाट आमी वेंचची, त्या वाटेन वेचें तें जावन आसा देवाचें राज. देवान आमकां ताच्या राजा खातीर विंगसल्लें. पूण मनशा कुळान ह्या राजाची वाट विंगसी नासतना नासाची, मोसाची वाट विंचली. तेन्ना देवान ताच्या एकल्याच पुताक धाडून परत आमकां ताच्या राजाचे भागीदार जावंक आपोवणें दिलें. ताच्या राजा भितर सरोंक आटकळ हाडचें त्या पातकाचें वजें ताणें ताच्या माथ्यार घेतलें. ताच्या पुरसाच्या मरणाद्वारे आमकां ताणें शुद्ध निर्मळ केली. परत आमकां देवाची भुरगीं ताणें जायशी केली आनी दिसान दीस बरें विंचून आमी ताचे सारकी, जेजू सारकी आमी जावच्याक ताणें आमकां पवित्रत्म्याक पाठयलो. त्या पवित्रत्म्याच्या सहकारान आमी जेजू सारकी जायचे तवळ आमकां निसंतोष मेळटा. जेजू सारकी जायचे तर आमी जेजूक आमचें दायज, आमचें दिरवें करीचे, आमचें मोती जावन घेवचे. ताच्या राजा पासून हेर सगळें आमी त्याग करीचे. ताणें आमकां दिल्लें सगळें ताचेंच देणें, पूण तें आमी ताच्या मांडवळीक वापरीचे. तांतले खंयचेंच आमचें दिरवें, आमचें मोती जावंक नजो. जेजू जावन आसा आमचें मोती, आमचें दिरवें. जर तर आमी ताचो काळजांतान मोग करता
तवळ सगळे तो आमच्या बऱ्याक पडाशें करता म्हणटा सांपवावलो आयच्या दुसऱ्या वाचपान. एक अप्रुबायची काणी आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकाली. सलमौराय देवा लागीं लांब हांव आस्तबदीक ह्या अधिकार वैभव इत्यादी विचारिना, बदलाक तो जाणवाय विचारता. ताणें विचारलें मागणें देवाक मानवता आनी देव ताका अपार जाणवाय दिता. भोवनो नी भयणीनो, सक्कड आसून जर मनशाक जाणवाय ना जाली तर हें सगळें आसून कितें फायदो? दुडू आसून तो दुडू कसो उपयोग करचो म्हणून आमकां कळीत ना जालें तो दुडूच आमच्या नासाचें कारण जाता. अधिकार आसून तो अधिकार कसो उपयोग करचो म्हणून आमकां कळीत ना जालें तर तो अधिकारच एका व्यक्तीच्या नासाक कारण जाता. सगळें सुख आसून तें सुख कशें उपयोग करचें म्हणून आमकां कळीत ना जालें तवळ तें सुखूच एकल्याच्या नासाक कारण जाता. देखून सलमौराय बऱ्यांतलें बरें देणें जाणवाय देवातान विचारता आनी ते जाणवायेन ताचें सुख, ताचो अधिकार, ताची आस्त बदीक हें सक्कड सारक्या रितीन उपयोग करूंक ताका साध्य जाता. जर देव तुका आनी म्हाका आज दिश्टीक पडोन हेंच सवाल विचारीत तर आमी कितें विचारत्या? भांगार, दुडू, ग्रेस्तकाय, बरी भलायकी ह्या आमच्या दुस्मनांचो नाश? आपोस्तला लागीं जेजून हेंच सवाल विचारले, तुमकां कितें जाय? आनी त्या वेळार शिसांनी जाप दिल्ली, सोम्यान तूं खंय रावताय तें आमकां जाय, तें आमकां पळोवंक जाय. ही जाली तांची जाप. सांत थोमास आक्विनासाक जेजून हे एक सवाल विचारलें खंय, तुवें बरें बरयलां, तुज्या बरोवपाक इनाम जावन तुका कितें जाय? आनी त्या वेळार सांत थोमास आक्विनासान जाप दिली खंय, म्हाका तुमचो जाय सोम्या, तुजे वेळ म्हाका कितेंच नाका. म्हाका तुमचो जाय सोम्या, तुजे वेळ म्हाका कितेंच नाका. कुर्साच्या सांजवाव लागीं जेजून हेंच सवाल एक फावटी केलें खंय, तुका कितें जाय तें विचार. तवळ कुर्साच्या सांजवावन जाप दिल्ली, सकडांक तुजी विसर पडोवन तुजे पासून हिंसोनी दगदोडीन सोसून आनी शेकी भुक्ती बरोवंक. ही जावन आसली जाप त्या महान मनशाची. भोवनो भयणीनो, सलमौराया बरी ह्या संत भक्तांनी सुख संतोष विचारलो ना. जें कितें देवाक मोगाचें आसलें तें ताणें विचारलें आनी तें तांकां मेळ्ळें. तांचे सांगाता धादोसकाय, संतोष, समाधान तांकां मेळ्ळें. देवाचें राज ताणें सोदलें, देवाची खुशी ताणें सोदली आनी हें सगळें ताचे बराबर तांकां फावो जालें. साहित्या हेर संत भक्तांनी जेजू म्हणल्या ह्या दिरव्याक मोतयाक सोदलें आनी जेन्ना तांकां तें दिरवें मोती मेळ्ळें तांणी हेर संवसारी वस्तूंचो त्याग केलो. जेजूक मात तांणी आपणायलें, जेजूक मात तांणी तांच्या जिणेचो केंद्र केलो. जेजूचे राज आपणावन भगवंत आगोस्तिनीन संवसारी खुशालकाय सांडली. दुबळ्या जेजूचो फाटलाव करूंक फ्रांसीस आसिसीन आपल्या बापायचो दुडू, आपणाच्या बापायचे आस्त बदीक तें सगळें सक्कट सांडलें. जेजू स्वताचो फाटलाव करूंक भगवंत तोमास मोलान आपल्या चान्सलराचो हुद्दोस त्याग केलो. जेजूचो फाटलाव करूंक जेजूच्या ल्हानपूत तेरेजान आपल्या मोगाळ बापायचो त्याग केलो. जेजूची सुवार्ता परगट करूंक भगवंत फ्रांसीस सावेरान आपलें उंचलें शिकाप त्याग केलें. जेजूचो फाटलाव करूंक भगवंत पावलून आपलो जुदेव धर्मच सांडलो. तर भोवनो भयणीनो, ह्या महान मनशांची देख घेवन जेजू म्हणल्या दिरव्याक आपणावन आमचो स्वार्थ, आमचो अहंकार, आमचो मोसर, आमची दौलतकाय, आमचो अहंभाव आमी सोडया. जेजूचे रास कदळ आमी सोदता तवळ सक्कड आमच्या बऱ्याक पडटलें. कोणूच आमकां सोम्याच्या मोगातावन वेगळी करूंक सोना. तसलें भाग आमचें जावं म्हणून आयच्या ह्या बलिदाना वेळार त्याच येवकरिस्तांका जेजू लागीं आमी सर्व मागया. आमेन. आमचो भोवाट परगट उच्चारया. सदमंथा देवाक, सरपोतविदारा बापाक, सर्गांनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या पवित्र प्योरेक तर्फे संभवलो
हांव कार्मेलीतांत चल्लो पांच काळखणे कसले ताका कुसार चडलो तो मेलो आनी काळीकी पिलो तो मेल्ले देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवंतलो सर्गात चडलो सर्गात बसला थंयतांचे मेल्ल्यांची उंच करून येतलो सदमंता पवित्रात्म्या कातोलीक पवित्रसभेक भक्तांचो एकठार पातकांचे बोसाणे कुडीचें जिवनपण ससनाची जिवीत आमेन. मोगचनो देव आमची मागणी आयकता मागा आनी तुमकां मेळटलें म्हणून ताणें बसयलां तर भावर्थान बरवशान सरूंची मागणी ताचे मुखार आमी दवरया. प्रत्येक जावन ह्या कोवीड पिडेत हांवन सगळ्या संवसाराक तो मुक्त करून दी आनी आमकां सुमेस्तांक परत ह्या देवळांत येवन ताची स्तुती करूंक तो अवकाश करून दिवनी म्हणून ह्या आमच्या भावार्थाच्या प्रार्थना वेळार प्रत्येक सण मागया. मोगळा बापा पवित्र सभेच्या सरमुखेल्यांक पाप साहेबाक बिस्पांक याजकांक आनी धार्मीक भाव भयणींक आपल्या आदर्श जिणयेद्वारी तुजी बरी खबर सर लोकांक परगट करूंक गरज आसली कृपा दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकारबऱ्यांक राख आनी सांबाळ तांणी परचेचे बरेपणाक कळनासतना वावरिशें तांकां तुजो आदार दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे भोवारी पोटाक खाण नासतना कश्टूंच्या भावा भयणी थंय आमी उदार जावच्याक आनी कितेंच खाण विबाडिना जावच्याक आमची मत उजवाडाय म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमची देणी आमच्या स्वार्था खातीर न्हय बगर पेल्याचे उदरगते पासत म्हूण वळखून हे दिशेन कार्याळ जावंक आमकां फावो कर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. समेस्त पिडेस्तांक आनी प्रायवंतांक तुका आमी समर्पिता हांव. तांकां तूं बरे भलायकेंत सांबाळ तांची सेवा करतल्यांक आशिर्वाद दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा भोवारी हाजर जालेल्या आमी समेस्तांनी दिसपडती चिणयेंत खरी विंचवण करून तुज्या राजा खातीर सदांच जयशें कर. आमी एकामेकाची गरजेंत सदांच पावून माया मोगान कुटुंबांत जियोंक तुजी कृपा दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. प्रितीवन बापा ही आमची मागणी आमी तुका भेटयल्यांत आनी जायती मागणी आमच्या काळजाच्या गुण्यात आसात ती तूं जाणाय. आमी मागलें चक्कड आमकां फोव कर. चडन चड तुका आमच्या दिरव्याक सोदून वचोंक तुजे शिकवणे प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक आनी शेकी हें संवसारी आमचें पयणाकेर जाल्या उपरांत सर्गात तुजे सांगता सासना सूख भोगूंक आमकां सुमेस्तांक तूं फावो कर. ही आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. मौलादी दिरवे बंगारू पे ना सोम्या मुझे लागी जीवन मुझे देने तुझे अर्पिता ये दुनिया संतोष उल्लास मुझे जीने सो उड्या सोवे भेटोवन दिता कष्टांनी वाव मोजे कुडीसो वायना सोवे भेटोवन दिता मौलादीक दिरवे भांगार रुपे ना सोम्या मुझे लागी जीवन मुझे देने तुझे अर्पिता ये दुनिया. म्हज्या मोगाचें न्हू म्हजें आनी तुमचें हें आमच्या अर्गां बलिदान आमच्या जिविताचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानवल्लें जावं दी म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक
आमच्या नेके सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा तुझ्या उदारपणान आमकां दिल्याय ती देणी आमी तुका आतां ओपून दिता. ती तूं दयेन मानून घे आनी ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कर आनी सासणाच्या सुखाक वन पावय हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद्वेदरांनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्वंतईंचे सुक्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजे सवे आमी जियेतां भोंवतावानी आसा आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हयच तुजो मोग आमी भोगता. बगार सासणाच्या जिविताची मेळटा आमकां खात्री. तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जीवन केलोय. ताच्या पुनर्जीवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला. देखून सासणाक आमकां मेळटलो तो पास्काचो गुट बगूंक आमी बरवशान त्रेगून आसा. त्या पासत आतां देवदूतां बराबर तुजे अजपांचे पदवेची दिनवाशी काळजान एका काळजान आमी स्तुती गायता. Pavit, 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 darbaraco सर्वेस्पर तू. सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा. उंचर्गी तुका जय जय. तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. उंचर्गी तुका जय जय. उंचर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी पवित्र. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकणटा. कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सुम्या वरवीं पवित्रत्म्याचे सक्तेन सरजीव आनी पवित्रपण उपजता. उदे दितावन अस्तम ते पर्यंत एक निर्मळ बेटोवणी करच्याक एक खाशा पर्जा तूं जमयत आसाय. देखून बाप्पा खालतेपणी आमी हें मागणें करता. तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताचेच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परादीन जालो ते राती ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्याशी सांग दिलो आनी ताणें म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच पर्यंत जेवण जातच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्याशी सांग दिली आनी ताणें म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत
पातकने बोगसाणे मेळच्याक तुमचे पसतून सुमेस्त मनशां पासो ते वरवतले हे म्हज्या उडासाक करात. Vavartaso gut purgatuia. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोणावरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संसाराच्या सडवणदारा आमची सडवण कर. बापा आमच्या सोडवणे पासो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्ट मरणाचो ताच्या अनंतरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास काडटा आनी तो परत येतलो म्हणून ताची वाट आमी पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी खाळसान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका आतां समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगत जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय ताका ताच्या पवित्र आत्म्यान भर आनी जेजू सगळें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटिल्लें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे मये भोव भाग्यवंत ओंकार मोरयेच्या भाग्यवंत सुजेच्या पतीच्या आनी भाग्यवंत धर्मदुतांच्या आनी सुमेस्त भक्तां सांगात तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजान आमकांय वांटो मेळो. तांचे विणवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगत मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फोव कर म्हूण आमी मागता. तुज्या चाकरा फ्रांसीस आमच्या भगिवंत बापाच्या पिटर पॉलमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सुमेस्त गोवळ्या आनी मणयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थान आनी प्रितीमोगान तीर कर. तुजे उजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कणवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजे थंय एकठांय. आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक आनी तुजे इश्टगतीन सरलेल्या सुमेस्तांक मागीर पासान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगूंक सासनाक दादोशी जातले हांव म्हणून आमकां बरवोसो आसा. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदाहार भापा सर्वंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजू म्हणल्या त्या मोलादीक दिरव्याक सदांच सुदून वचोंक तोच जेजू आमकां आदार दिवनी म्हणून ताणें शिकिल्ल्या त्या मागण्याद्वारे बापा लागीं सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दीस पडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां हाताळण्यांत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस परस्पर वायटांतली विघ्नांतल्या वरांतली पिडेशिड्यांतली कधी दुखींतल्या अवघडांतली तूं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संतोष समाधान सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सरवणदारा जेजू क्रिस्ताचे दुसरे येणे बरोवशान उतरेकल्याक आमकां तुजी उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांनी सुम्या जे पवित्र सभेन तुजे वैदवल्ल्या कंड बाबार्थाचेर बरोवशाचेर आनी मोगाचेर दयाळ दीस घाल. तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी सदांच तिका एकमुठान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासना. आमेन.
सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसो. तुमचे सगळे आसूं. हो उगडीनो माय मोगाचो गुर्तू जावन एकामेकाक सुमेची शांती पाठोवया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. सुमे जेजू क्रिस्ता जिवे देवाच्या पुता बापाच्या कुशपर्मण आणि पवित्रात्म्याच्या सहकारांच्या मरण आणि पुनर्जीवनपणा वरवीं संसाराक तुवें नवें जिवीत दिलें. हे तुजे भोव पवित्र कुडी रक्ता वरवीं सगळे आमच्या खोटेपणांतली सर आमच्या वायटांतली आमकां निवार. सदांच तुज्यो आज्ञा पळोवंक आमकां आदार दी. तुज्यो सरशिलीं वेगळीं सरोंक आमकां केन्नाच निर्मू नाका. पळयात मोगाचनो हें जावन आसा तें मोलादीक दिर्वें आमी सर्वां सोदून आसचें. हो आमचो सुमी सुरवणदार जेजू क्रिस्त देवाचे शिळे संसाराचें पाप करता ती ह्या शिळेच्या जिवनाका पयलीं आमी सुमेस्तां सुभागी. सुमया तुमचे भितरेचे म्हाका पवना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. अवतमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेव हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तांव केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. खंयसर वचूं हांव सोदून करूं स्वास, तुजे लागीं आसा सोमिया, म्हाका जिवीत दिवचें उदक. खंयसर वचूं हांव सोदून करूं मैपास, तुझीच म्हजो सोमिया, तुजो मोग म्हजो स्वास. जेजू म्हज्या देवा, जेजू म्हज्या राया, जेजू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा, तुझ्या पुतान आपल्या कष्ट मरणाच्या उगडासाक उतरावरती मोगान आमकां घडून दवरला तो संस्कार आमी आतांच घेतला. ताच्या वरवीं सासणाचें जिवीत आमकां मेळाशें खर म्हूण आमी मागता.
जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेधार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो भरपूर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Bawar tamso zolo, uzwalam sofanko, deiranami boru, purgatya Krista, shanti pasut wavrum, niti pasut zuzun, sonto saglyan hadun, zavya saks moga, Jesu tuvam sovadar, mogan tuvam kasavar, kurpen sarami yason, jishekar sadankar, Jesu tuvam sovadar, mogan tuvam kasavar, kurpen sarami yason, jishekar sadankar. Mogar putra soven, aukvar Maria आशीर्वादी वामका. वाग्यान गुरसाचे करवेने वर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन.